goyang bewa katlutica bogosvava mogacha baboy monon admonaka burgyang tuja sodnaka Jesu angkatlut makta ditoloi mun patyata sarmaja patkan kantalta ai chanti sogli santa. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो Jesu कृपा देव आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयच्या मिसाचे भेटेन आयच्या मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या दोमिंगूर रुफिनो डिसुजा हाच्या आत्मे पासत देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी लेगात भेटयता. आयज बावताची दिवटी भेटयतात. रेजिना मुंदी, रेजिनाल्डो गुदिनो आनी फामील, एलेगांजा जॉन डिकॉस्टा आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमी मागुया. आयज 10वे वर्गाच्या भुरग्यांचे निकाळ येतात. मागुया हे निकाळ बरे येवंक आनी सगळ्या SSCच्या भुरग्यांक हे निकाळ बरे भाशेन मानून घेवंक फावो तो आदार मेळूंक आनी तांचो फुडार परजडीत जावंक आमी हे भेटेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. बाबा बिने पवित्र रितीन फावो ती बरी वाट घेवची खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची तूक धरून देवाची काकलोती कुलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सुरपुजयता देवा आनी तुमकां बाबा बिणीनो सगळ्यां सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धर्मान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्य सदां सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशी खातीर आमचे सगळे देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजे उतरा भोरते कृपेन तूं आमकां सगळ्या आशिर्वादांनी भरताय. आदल्या पातकी जिवितांतली उतरून नवे जिणेची चाल आमी धरून आनी अशें सासणाच्या राज्याचे मोहिमेक आमी तयार जावं म्हूण मागता. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. दानियाल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी बाबुलोनीत जोकीम नांवाचो एक दादलो आसलो. हिलिकेची धूव सुजाना लागीं तो लग्न जाल्लो. ती एकदम सुंदर आसली आनी देवाचे भिरांतीची, कित्याक तिचो बापूय आनी आवय भोक्तिवंत मनशां आसलीं. आनी तांणी आपले धुवेक मोइजेसाच्या शास्त्रांत शिकोवन वाडयली. जोकीम भोव गिरेस्त आसलो. ताच्या घरा भोंवती एक मोळो आसलो आनी जायतो जुदेव लोक तांगेर येतालो, कित्याक सगळ्या हेरां परस चड ताका मानान लेखताले. त्या वर्सा लोकां मदल्या दोगां म्हाताऱ्यांक विंचून काडलोले आनी मुन्सिबीदार कशे नेमलोले. असल्या मनशां विशीं सर्वेस्परान म्हणलें, लोकांक वाट दाखोवपाक उबे जाल्ल्या म्हाताऱ्या आनी
बेदार तांचेच वरवीं बाबोलिनेंत नोश्टेपण भितर सरल्यां. ते मनीस जोखीमच्या घरा येताले आनी कसलोय खोटलो सुटावो करचो आसलो जाल्यार लोक तांचे मुखार वेतालो. सगलो लोक भायर सरोन गेल्या उपरांत सुमार दनपाराच्या वेळार सुजान आपल्या पोतीच्या मोळ्यांत भोंवप. ती भोंवडी मारूंक भितर सोदतना ते दोग म्हातारे दिसपोटी तिका पळयताले. तांच्या काळजांत तिची आशा वाडूंक लागली. आपली बूत तांणी कुशीन काडून दवरली. स्वर्गार आपले दोळे लावूंक परवा करूंक ना आनी देवाचे नितीचे निर्णय ते विसरले. म्हणटच एक बरो सोयेक मेळटलो म्हूण ते रावले. एक दीस सदांचेच भाशेन दोग चाकुनीक आपणा बरोबर घेवन सुजान आयली. गोरमेचो दीस तो आनी ती मोळ्यांत न्हावूंक सोदताली. कोण थंय नासलो फकत ते दोग म्हातारे. तिचेर दोळे घालून ते लिपून रावलोले. तिणें चाकोनीक म्हणलें, म्हाका इल्लेशें तेल आनी पोरमोळ घेवन येयात आनी हांव नाता म्हणसर मोळाचे दारवंटे बंद करून दवरात. त्यो चाकोन्यो भायर सरून गेल्यो तश्यो ते दोग म्हातारे थंय उबे जाले आनी तिचे फाटीक लागले. तिणें म्हणलें, मोळाचो दारवंटो बंद आसा, कोणूच म्हाका पळयना. आमकां तुजी आशा आसा. आमची खुशी कोर आनी तुजे लागीं आमकां एकवट करून दी. पूण तूं ना म्हणशी जाल्यार आमी दोगोय अशें तुजेर आड गोवाय दितले की तुजे बरोबर हांगा एक तरणाटो आसलो आनी हेच खातीर तुवें तुजे चाकोन्नीक भायर धाडलोल्यो. सुजानान सुस्कार सोडलो. तिणें म्हणलें, खंयचेच वाटेन हांव वाटना. हांव होय म्हणत जाल्यार म्हाका मरण फावो आनी तुमकां ना म्हणत जाल्यार तुमच्याच हातांतली हांव सुटना. पूण सर्वेस्पराचेर दोळे मुखार पातक करचे परस गुन्यांवां विणे तुमच्या हातांनी पडल्यार म्हाका ओदीक बरें. तेन्ना तिणें बोब मारली. तेवूय दोग म्हातारे बोब मारूंक लागले आनी तिचो गुन्यांव करूंक लागले. एकलो मोळाच्या दारवंटो उगडूंक धांवलो. मोळ्यांत बोब जाता ती आयकून घरांतलो लोक कितें जालां तें पळोवंक फाटल्या दारांतल्यान धांवून आयले. म्हाताऱ्यांनी आपली काणी सांगतोच चाकरां सगळीं घुस्पलीं, कित्याक सुजाना विशीं असली खबर केन्नाच कोणाक सांगूंक नासली. दुसऱ्या दिसा तिची गोवाय जोखीमच्या घरांत एक जमात भरली. ते दोग म्हातारे आयले. आपल्या नोश्टेपणान ते एकूच चिंताले तिचें मरण मागून घेवंक. जमलेल्या लोकांक तांणी म्हणलें, सुजान हिलिकेची धूव आनी जोखीची बायल हिका आपोवन हाडात. तिका आपोवन धाडली आनी ती आयली आपल्या आवय बापायच्या, आपल्या भुरग्यांच्या आनी सगल्या सोयऱ्यां बरोबर. लोकां मदें उबो रावून त्या दोगा म्हाताऱ्यांनी सुजानाच्या माथ्यार हात दवरलो. ती रडटाली. तिचे दोळे स्वर्गार लायलोले आसले आनी तिचें काळीज देवाचेर तीर विस्वास धरून आसले. म्हातारे उलोवंक लागले, आमी एकाच मोळ्यान भोंवता आसतना ही बायल दोगां चाकोन्नीक घेवन आयली. तिणें दारवंटो बंद केलो आनी चाकोन्नीक भायर सरूंक लायलें. कोण एकलो तरणाटो लिपलोलो आसलो. तो तिचे लागीं आयलो आनी दोगांयनी एकवट केलो आनी आमी मोळाच्या एक कोणशाक आसले. थंय तान हें नोश्टेपण पळोवन ताचेशी आमी धांवून आयल्या. तांकां आमी सारकीं एकठांय देखल्यांत. पूण त्या तरणाट्याक आमच्यान धरूंक जालें ना. तो आमचे परस ओदीक गोट आसलो आनी दारवंटो उगडून तो पळून गेलो. पूण हिका जाल्यार आमी धरली आनी तो कोण गाय म्हूण तिका विचारल्यार हें आमकां सांगूंक ती कबूल ना जाली. ही आमची गोवाय. जमलोल्या लोकांन तांचें सोत मानलें, कित्याक ते लोकांतले मालगोडे आनी मुनसुबीदार आसले. म्हणटच सुजानाचेर मरणाचें फर्मोन पडलें. व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, सासणाच्या देवा, सगळे गूट तूं वळखताय. दर एक वस्त घडचे आदींच ती तूं वळखताय. म्हजेर आड तांणी फोटकिरी गोवाय दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांचे खोटेपणान म्हजे आड घडलां तें सोगोटांतली हांव निरपराधी. अशें आसतना तूं म्हाका मरूंक दितलोय. सर्वेस्परान तिचें प्रार्थन आयकलें
आनी तिका मारूंक वतालीं तेन्ना दानियल नांवाच्या एका तरणाट्या सवे पवित्र आत्मो आसलो तो ताणें जागयलो. तो बोब मारून म्हणूंक लागलो, हे ओस्तुरेचे मन्नांत म्हाका वांटो ना. सगलो लोक ताका पळोवंक लागलो. तांणी ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? जोमाती मदलो उबो रावून ताणें जाबाब दिलो, इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, तुमकां इतलें गिन्यान ना जालें की सारकी चवकशी करी नासतना आनी सोत सारकें सोडून काडी नासतना एके इस्रायलेचे दुवेचेर तुमी मन्नाचें फर्मोण मारलां. मुनसुबेच्या जाग्यार पोत्तून वचात, कित्याक हांवें तिचेर फटकिरी गोवाय दिल्या. सगलो लोक वेगळी वेगळी थंय पोत्तून गेलो आनी मालगोड्यांनी दानियलाक म्हणलें, आमचें मोदें बसूंक यो आनी तुज्या मनान कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका जाणट्यांची बूद दिल्या. तेन्ना दानियलान तांकां म्हणलें, हांकां दोगांयकूय बरें पयस पयस दवरात आनी हांव तांची चवकशी कोत्तलो. तांकां पयस पयस कोत्तूच दानियलान तांतल्या एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नोश्टेपणान मातोरो जालाय आनी आतां तुज्या आदल्या जिविताची पातकां तुज्या माथ्यार चोडल्यान. सर्वेस्परान म्हणलें, निरपराधी आनी बऱ्या मनशाक जिवेशी मातसो नाय, तरी आसतना तूं अनितीन निर्णय दिताय, निरपराध्यांक कास्त लायताय आनी गुन्यांवकारांक सोडून दिताय. ही तुका बरीच सांपडली जायत. तर आतां सांग आमकां, खंयच्या झाडा खाल तुवें ताका एकठांय देखल्याय? ताणें असो जाबाब दिलो, बाबूल झाडा खाला. दानियलान म्हणलें, तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. देवाच्या दुतान ताचे कडचें फर्मोण घेतलें आनी तो तुका कातरून तुजी ओद्दांच करून उडयतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्या म्हाताऱ्याक आपोवन ताका म्हणलें, तूं जुदेयचो न्हय, पूण कानाची सोसोत. सुरोपायेन तुका बुलयलो, कुडीचे आशेन तुजें काळीज नोश्टें करून सोडलें. अशेंच तुवें इस्रायलेचे दुवे लागीं कोत्तोल्यांत आनी तुमकां ना म्हणपाक तांकां एकदम चड बें दिसतालें. पूण ही आसा एक जुदाची दूख, तिच्यान तुजें नोश्टेपण सोसूंक जायना जालें. चल, सांग म्हाका, खंयच्या झाडा खाल तुवें तांकां एकठांय देखल्याय? ताणें असो जाबाब दिलो, सिंदूर झाडा खाला. दानियलान म्हणलें, खरेंच तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. पळय, तुका मोदल्यानूच कातरून उडोवंक आनी तुमकां दोगांयकूय नाटक करूंक देवाचो दूत हातान तोरसाद धरून रावता. तेन्ना थंय जमलोल्या सगल्या लोकान व्हडल्यान बोब मारून देवाक वाखाणलो, कित्याक तो आपणाचेर विस्वास ठेवतल्यांक सोडयता. मागीर तो लोक त्या दोगा म्हाताऱ्यांचेर पडटले, कित्याक तांची फटकिरी गोवाय तांच्याच तोंडांतली दानियलान भायर काडून दाखयली. मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे जी कास्त ते आपल्या पेल्याक लावंक सोदताले तीच तांणी तांकां लायली. तांकां जिवेशी मारले आनी ते दिसा निरपराधी बायलेचो जीव वाचोवन उरलो. हिलिकेन आनी ताचे बायलेन आपले दुवे सुजाना पासत देवाचे उपकार आटयले आनी तशेंच जोकेन आनी सगल्या ताच्या सोयऱ्यांनी केलें, कित्याक कसलेंच वायट तिचे सवें सांपडूंक ना. त्या दिसातान लोकांच्या दोळ्या मुखार दानियल भोव मानादीक जालो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. जाबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. जाबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरबो ना, तुय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, तुय म्हज्या ओतम्यान जीव बोदताय. मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जाबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत कोणान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जाबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय, बोलेपण करपा दिसान दीस
गोशगोशीत मोजेत देंवतली देव दाना तुज्या मोगाची. जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओचीत गोर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. उद्गार पातक्यांचें मरण म्हाका नाका, पूण आपलें जिवीत बोलदून ताणें नवें जिवीत जियेतलो म्हूण म्हाका जाय, म्हणटा सर्वेस्पोर. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. Tukai soviação. जुआवा परमणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Oiman tuka sumia. जेसू जैतुनाच्या दोंगरार काडून गेलो. भोव सकाळी तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिसेवांनी पडद्वारांत सांपडलेली एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच पडद्वारांत सांपडल्या. जेजून उरपोंजी कडेन उलोवन म्हणलें, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. तेन्ना फारिसेवांनी ताका म्हणलें, तूं तुजेच विशीं गवाय दिताय, तुजी गवाय खरी न्हय. जेजून परतीपाड केलो, हांव म्हजीच विशीं गवाय दितां जाल्यारूय म्हजी गवाय खरी, कारण हांव खंयतान आयलां आनी खंय वेतां तें हांव जाणा. पूण हांव खंयतान आयलां आनी खंय वेतां तें तुमी नोकळोत. तुमी मासा कुडीचे नदरेन मुनसुबी करतात. हांव कोणाचीच मुनसुबी करिना, पूण मुनसुबी करीन जाल्यार म्हजी मुनसुबी खरी, कित्याक हांव एकलो ना. जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजो बाप म्हजे बरोबर आसा. दोगांची गवाय खरी म्हूण तुमच्या शास्त्रांत बरयलोलें आसा. हांव म्हजेच विशीं गवाय दितां आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजो बाप म्हजे विशीं गवाय दिता. त्या पासत ताणें ताका म्हणलें, तुजो बाप खंय आसा रे तो? जेजून जाप दिवन म्हणलें, तुमी म्हाका वळखनात आनी म्हज्या बापाकूय वळखनात. तुमी म्हाका वळखलो जाल्यार म्हज्या बापाकूय वळखतले आसल्यात. हीं उतरां देव मंदिरांत शिकयतना धर्मदानाचे पेटेशी तो उलयलो, पूण ताचो वेळ आजून पावूंक नासलो देखून कोणेच ताका धरलो ना. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Makarnin tuka Krista. मोगाळ बाबा बिन आयज पयलें वाचप दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें हांवें आयकलां. थंयसर सुजानाक पडद्वारांत सांपडला म्हूण दोग जाणार किरीत भाशेन जाणटे तिचेर खोटी गाराणी घालतात. अशें गाराणें घालून तिका किरीत भाशेन फातरांनी मोजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे सजा दिवची म्हूण ते थारायतात. आनी दानियल प्रवादी किरीत भाशेन ही तांची फोट उगडापी करून तांचीच फोट तांच्या तोंडार मारता. काय बरें आमकां विस्तार करून आयज आमकां ह्या पयल्या वाचपान मेवता. कशे तरेन एक जाणटेल्याक तो प्रश्न करता आनी आपल्याच उतरांनी ते सांपडटात आनी फोट मारून हे वस्तोरी किरीत भाशेन आपूण तिचे सवें कुडीचो भोगूंक सोदताले तांकां मेळूंक ना देखून फोटी गवायकी दिवन तिचेर गाराणें घालून तिका फातरांनी मारूंक सोदताले ते सांपडटात. सर्वेस्पोर देव खरेंच आपल्याक विस्वाशी आसलेल्याक सदांच सांबाळटा आनी बाळगिता हें आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा. आनी खरे भाशेन सुजानाक कशे परी देवाचेर पातयेवन ती जियेता. सर्वेस्पोर देव आपल्याक सांबाळटलो. सर्वेस्पोर देव सगल्या वायटांतलो आपल्याक निवारतलो. ह्या उतरांचेर पातयेवन जेन्ना ती जियेता तेन्ना तोच सर्वेस्पोर तिच्या आदाराक पावता आनी दानियल प्रवादे वरवीं सगलें बरेंपण तिका हाडटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हज्या बापाशी तुमी गवाय
दिवंक गरज ना, कित्याक हांव आयलां जाल्यार हांव म्हज्या बापा विशीं गोवाय दितां आनी गोवाय हांव म्हज्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी ह्या संवसारान दितां. खरेंच आयलोलो होच अभिशिक्त आमच्या जिवितान किरीत भाशेन ही गोवाय तो दिता. 2 दिसाक आमकां मिसाचे भेटेन हांगा हाजीर जावन आपूण आमचें बलिदान जावन आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक तो देव वावुरता. 2 दिसाक होच देवाचो पूत आमचे खातीर आमचें पातोक आपणाचेर घेवन आमची सोडवण करूंक वावुरता. अशे दिसाक आमकां कृपा मागुया की आमी ह्या संवसारान 2 दिसाक ह्याच पुतान आमकां दिल्लें कार्य फुडें व्हरूंक आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आनी जेजून सांगलां ते भाशेन आमी ह्या संवसारान उजवाड जावन दुसऱ्यांक वाट दाखयतले फुलेर आनी दिवटी जावंक आमकां कुतकुतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायून घेऊया C23 पेज नंबर 38 C23. Que no le picostivara Gata disa Amcha tata tostirupas Amcha tata tostirupas Kadlolos punchafalan Uttam bapacha disa Amche kalchin soryarupan Amche kalchin soryarupan Otsman dunya vordanaco Omneta tumbe tuilolo Enzai sodantu kabete Orpilo le tujerosne मोशा बाबूने मोशान तुमचे बलिदान सुर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र विचारवा सर्वेस्पर मानून घेवंक बो पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा पासलांची परब समरुमूक आमी तुझीं भुरगीं तयार जाताव. ह्या प्राचीत काळाचे दडमणीचो फोड कसो आमची नितोड जाल्लीं काळजां तुका आमी संतोशान बेटू शिकोर ह्या आमी मागतांच्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पर थंय व्हरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवेदारान सासणाचे देवा सुर काडयांसूर तां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दोमावन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नान वैभवान उंचर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे आतां तांकां जय उंचर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड पोरगो टुया तुझ्या खुर्सानी भोनो जीवन भोना वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सर्वोदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आनी सिमा आमच्या बिस्म साहेबाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरचुरीत मुखामोड पुडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची विविधी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरून तान सर काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून शिसून शिकयलेल्या प्रार्थोन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें प्रदिव नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीर सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आगांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांगणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे परमे तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या आसूं. तुमचे माये मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमचे काकलूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमचे काकलूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सोगले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तू भोव पवित संस्कारां तू भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडये घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. Jesu bashen ashenave uloitana vautana Jesu bashen ashemona ins moji pradona Jesu bashen sauce ave disa kina mortaci moja monaci tatana Jesu bashen ashenave uloitana vautana Jesu bashen ashemonan it's moji pradona Kalis Moshe, Deul Koshe, Moshe Mogar, Deva Khatir, Chitna Toshi, Sopna Moshi, Sorgalya Surya Khatir, Jesu Bashen, Hashem Ave, Uloitana, Vautana Jesu bashen Hashemonan it's moji pradona सोमी म्हणटा हांव संवसाराचो उसवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळुकान चलचो ना पूण ताका आसतलो जिविताचो उसवाड. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां बोड दिलाय. ह्या बोडान आमच्या वायट वंदावण्याचेर आमी झुजतल्या आनी आमचे आत्मे नितळ सांबाळटल्या म्हूण भास दिता. अशें जेजूचो पाटलाव करून तुर्तान आमी तुजेशी पावोवशी कोर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उचन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बाबा बिंदू चुत्राय दोची 10 तारखेर सांजेच्या 4:30 वरांचेर जनरल क्लिनींग आसतलें. म्हणटच चुत्राय दोची सगल्यांनी. उत्सवाचे मागणे सगलीं बरोबर. सुर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या बाबा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो बावाट आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उसो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवंसो जागो. शुभ वर्तमानाची बिया तोकनासतना ओपूंक तुजी कृपा आमकां अनुसरूं. नव्या स्वर्गा नवे प्रितुमेच्या खऱ्या बरवंशान रावतना
इबिया मनशा कुळाक तशेंच आखे रोसणेक भितरल्यान तान बदलू तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणांक तुजी महिमा पोसडूं उत्सवाची कृपा आम्हा बरवंशाच्या यात्रेकारांक सवे सर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जागो हीच कृपा सगळ्या संवसारार सर्वंडाराचो संतोष आनी शांती पसराव तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणी सदां सर्वदा आमेन. गायन घेऊया I-35 पेज नंबर 138 I-35. Zai tuka deva dene, mukur pani boksane. Zai tuka deva dene, mukur pani boksane. Dev menta bava mode, mokta zodace sove. Sukma fi jivit nove, ektaran tuka purte. Dev menta bava mode, mokta zodace sove. Sukma fi jivit nove, ektaran tuka purte.